नमस्कार. सध्या आम्ही वाळपे स्थळी स्तंभाकडे आसा आणि आमकां खबर आसा की वाळपे भागात सध्या अंडरग्राउंड केबलिंगेचे काम सुरू आसा आणि हे काम करताना आयज स्थळी स्तंभाकडे आज सांजे पायप फुटलेलो आसा आणि ह्यो उदकाचो मेन पायप आसा आणि हजारो लिटर म्हणजे लाखांनी लिटर उदक हांगासर वयता. आमकां सध्या खबर आसतली की सध्या उदकाचो इतको प्रॉब्लेम जाला की कांय भागांत उदकाचो पुरवठो जायना आणि हे आसतना हांगासर आयज जे हांगासर जे काम करता तेजे निश्काळजीपणा खातीर हे उदक आसा हे वाया वयता. आमकां हांगासर सायडीक दिसता तो ह्यो मेन ट्रान्सफॉर्मर आणि हे उदक वाया वयता हांगासर सुद्दां शॉक मारून लोकांक सुद्दां हानी जावपाची शक्यता आसा. तशेंच हांगासर तांचे अंडरग्राउंड केबलिंग हांगासर रस्तो खणटाना हांगासर मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची सुद्दां दुर्दशा केलेली आसा आणि तेतून लोकांक सुद्दां अपघात जावपाची शक्यता आसा. आयज ह्यो सांजचो इन्सिडंट जाल्लो आसा आणि ताका लागून कांय प्रमाणात रस्त्यार उदक आसल्या कारणान हांगासर ट्राफीक सुद्दां जावपाक परत जाता हांगासर. तशेंच हांगासर जे भुरगे आसा ते सुद्दां हांगासर उदका खातीर हांगासर खेळपाक लागलेले आसा. ताका लागून जर कोणाक हांगासर कितें जालें जाल्यार हेजो जबाबदारी कोण घेतलो. तशेंच आतां हे सांजचें उदक जाल्यार जो पर्यंत हे उदक बंद जायना तो पर्यंत रिपेर जावचें ना. तशेंच हांगा ते मेन पायपलायन जाल्ल्या कारणान हांगासर खूब जाणांक उदकाचो पुरवठो जावचो ना. ताका लागून फाल्यां उदक येतलें की ना हे सुद्दां दुबाव आसा. ताका लागून हांगाचे जे थळावे लोक आसा तशेंच जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगिना बेगीन जे काम आसा हे पुराय करपाचें. तशें जी पायपलायन आसा ही सारकी करपाची अत्यंत गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.